दिसता की पुराय देशभर आयज सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हाजेर लोक वेगवेगळे उलोवपाक लागल्या, वेगवेगळ्या पद्धतीन उलोवपाक लागल्या. बट देशाचे पंतप्रधान ह्या देशाच्या इंट्रस्टान जेन्ना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ह्या विशयाचेर उलयल्या, सगळे गोंयकार मागीर ते क्रिश्चन जावनी, हिंदू जावनी, मुस्लीम जावनी, ह्या सगळ्या खातीर कसलोच फरक पडपाना. एज मुख्यमंत्री म्हणून हांव ठामपणे सांगू शकता की ह्या अमेंडमेंट एक्टाचो जो आसा हो कसल्याच पद्दतीन कोणाकूच खंयसरूच आनी केन्नाच फरक पडपाना. बरेच जाण नाका जाल्ल्यो गोष्टी ज्यो आसा हे वेगवेगळ्या लोकांच्या तकलेत वेगवेगळ्या पद्दतीन घालूंक सोदता की तुमची सिटीजनशीपचेर गदा येतली, तुका हो पासपोर्ट मेळचो ना, तुका तो पासपोर्ट आहा जाल्यार मागीर हांगा येवंक मेळचें ना. ह्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा सांगता. पण हांव सांगता पयलीं पासून म्हणजे आमी जो रूल फॉलो करीत येयल्लो आसा तोच रूल जो आसा हो गोंयांत फॉलो जातलो. जरी CAA लागलो, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागलो, जाल्यार बऱ्याचशा बाबतींत जो भंय घालता की तुमकां मुस्लिमांक गोंयांत त्रास जातले, क्रिश्चनांक त्रास जातले, हांव एक गजाल मुद्दाम म्हणून आयच्या दिसा आनी ह्या क्रिसमसाच्या ईव ह्या दिसा सांगपाक सोदता, खंयसरूच म्हणजे कोणाक कसल्याच बाबतींत ना तो पासपोर्ट ना ती सिटीजनशीप ह्या खंयच्याच बाबतींत मात सुद्दां कसलोच बदल न्ही. म्हणजे तीळ मात्र आमी म्हणटा की सिंगल पिंच सुद्दां त्रास जावपाना. दिस इज म्हणजे आय एश्युअर बिहाफ ऑफ द स्टेट फॉर ऑल द पीपल ऑफ माय स्टेट and I am taking this responsibility which is in the interest of the citizen of Goa.